दैज वर्ल्डचे सर्वेक्षकांक नमस्कार मेस्त्रीच्या या नव्या आंकड्याक हांव स्वागत म्हणटा. 31 कालांत 30 आनी 4 वर्सां शिकोवन ल्हान भुरग्यांक शिकयले ही टीचर रिटायर जाल्या उपरांत आपणाच्या जिणेंत आपणाक कितें शिकोवंक मोन आसलें तें पुराय हांव आतां शिकता म्हणलें एक हट धरन जिणेंत एक मिनट वेस्ट करिनासतना आपलें सुबीत एक जीवन जियोवन आसची लीना पिंटो टीचर आज आमी तांगेर कुलशेगर येवन पावल्या. तर येया तांचे लागीं उलोवन तांच्या जिणेची काणी आमी समजून घेवया. लीना टीचर नमस्कार तुमकां. नमस्कार. दैज वर्ल्डच्या नमस्कार मेस्त्रीक तुमकांय नमस्कार म्हणून हांवें आतां एक सुमार 34 वर्सांक एकाच क्लासीक म्हळ्यार फर्स्ट स्टँडर्डाक शिकयले एक कीर्त तुमची म्हळ्यार 25 इयर्स फर्स्ट स्टँडर्ड. ओके. आतां तितले वर्सां एकाच क्लासी शिकयले तरी एक टीचर त्या ल्हान भुरग्यांक आनी पयल्याच्या काळार कशें UKG LKG बालवाडी म्हणून नासलें डायरेक्ट फर्स्ट स्टँडर्डाक घालताली. इतल्या वर्सां तुमी शिकोवन आज एक रिटायर्ड लायफ जियोवन आसात. पाटींग ओन पळयतना एका शिक्षकेची वृत्ती कितलो संतोष आसा टीचर. मस्त म्हळ्यार मस्त संतोष. बरें एन्जॉय केला हांवें भुरग्यां सांगता कित्याक म्हळ्यार भुरगीं म्हळ्यार मस्त मोग. तशें जाल्यार पोखरी भुरगीं ना चेड्यान मस्त मोग पोखरी करतालीं भुरगीं त्या म्हळ्यार त्या भुरग्यां सांगता जिवनशें म्हळ्यार वर्तें देण्यांत न्ही पोखरी भुरगीं म्हळ्यार बारी मोग म्हणून तुमी सांगलें म्हाका कित्याक म्हणून जाल्यार हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे तुमी मस्त पोखरी आल्यात म्हणल्यार तेले खबर मेळ्ळी म्हाका. तशें तुमचें ल्हानपण कशें आसलें टीचर तुमचे आवय बापाय तुमचे ल्हानपणांत पोखरीच आसली. ल्हानपणार मायेनी हांव दोगांत आसलें. म्हजी भावंडां व्हडले भयण सिस्टर जावंक गेले. मागीर एकलो भाव आर्मीक गेलो. मागीर एकलो भाव पाद्राप जावंक गेलो. मागीर हांव आनी माय दोगांत. म्हाका बोर जातालें देखून हांवें शेजारच्या भुरग्यांक पुरा हाडून तांकां कालें नाचोवचें उडोवचें काजार असो खेळ खेळचें इस्कालाची टीचर जावचें तले बरें करताली हांव शेजारा. तशें जाल्यार म्हाका टीचर जावचें की नासलें. मागीर हांवें आलोचना केली पूण इस्कालाक वचाचें पुरा म्हणून आसलें म्हाका ल्हानपणार. पूण इस्कालाक घालें म्हाका. इस्कालाक घालता घालतना 3rd 4th 5थान म्हाका एक सिस्टर मेळ्ळी. तिचें नांव सांगीन हांव पूण तिचे मार हांवें मस्त केल्यात. हांव घरा पोखरी जावं पुरो इस्कालान सादी ती म्हाका स्केलान हांगा मारताली. हांगा मार केल्यात हांव त्या वेळार म्हणटाली ही सिस्टर मरो की मरो ना म्हणून म्हणटाली. ती आतां मेल्या मात ना लास्ट इयर सरली ती. ताच्या उपरांत हांव म्हाका शिकपांत अभिरुचूच नासली नाकात. म्हळ्यार घरांत तुमी निमाणी व्हडा भावंडांचो आवय बापायचो पुरो मोग मस्त मोग मेळ्ळा. पूण एका इस्कालाक वचून पावतना थोडीं वर्सां तुमकां बरें जाता बट ते एका 5th स्टँडर्डाक पावतना म्हळ्यार ती वाडोवन येवची सक्कडी कळीत जावचें त्या एका प्रायर खंयसर मोग मेळोन एका शिकाप दिवचें थंयसर इस्कालाक तो मस्त टॉर्चर भोगता आसतना तुमकां इस्कालाक वचोंक मस्त कस जातात. ह्या वेळार तुमकां कालें फील जातालें म्हळ्यार तुमी तो मोग तो एक राग काडचो राग काडूंक त्या वेळार कळनातलें ल्हान न्ही राग काडूंक रडचें म्हाका दुखीक घेवचें असलें. आतां जाल्यार म्हाका कोणेंय फील जातना म्हाका जायना पळोवंक दूख येता. तशें हांवें रडचें घरा येवन मागीर सांगचें माय हांव इस्काला वचना माय इस्काला वचना. मागीर म्हाका बियान थोडे फावटी ताप येवचो आसलो इस्कालाच्या बियान. तेन्ना म्हाका घरा रावंक म्हाका बारीक कुशी घरा रावचें म्हळ्यार रजा म्हणटाना बारीक कुशी आनी मस्त खेळटाली हांव. रुकार सोडटली हिंडलो घालताली. रुकार सोडून एक फावटी हिंडलो घाला हांवें वयर सोडून. माय म्हाका सोदून आयली दिसोन हांव तिका. अखेरेक अशें पळयतना वयर आसा वयर चडलें हांव देंवोंक कळना म्हाका माजराची काणी जाली देंवोंक जायना. मागीर माय ओगेच रावली. आतां हाका जोर केल्यार हें सगळें पडोवंक सकाळच देव म्हणली सकाळच फाटल्या पांयान येयलो असो आसा रुका सोफांटो ते वयर मागीर कशी देवली म्हण्या देवल्या उपरांत मायसो एक बारीक आडारान मार पडलो एक आपरूपाक पडाचें पडटा सड्डे कॉन्टॅक्ट जाल्यार जायना आसलें मात मायचे. तशें तुमी वाडोवन येता आसतना म्हाका आनी एक कडेन तुमची एक खबर मेळ्ळी कालेंगे म्हण सांगल्यार 10थांत तुमी एक 2 न्ही 3 फावटी फेल जातात. ताच्या उपरांत म्हळ्यार शिकाप म्हण जाल्यार तितलो एक तुमकां ताचर येता की त्या एका घटनांत ल्हानपणांत जालें. ल्हानपणांत 10th म्हाका नाकात दिसलें. 7थांत म्हजी एक सिस्टर आसली. आतां ती सुमार प्राय जाली तिका. म्हणजे इंग्लीश पेपर फिनिशच जावना त्या दिसा काल्याक गुतून म्हाका इंग्लिशांत हुशार आसली. मागीर तिणें सगळ्यांचें जाल्या उपरांत त्या वेळार पब्लीक परिक्षा तिणें ऑफिसाक तिच्या स्टाफ रुमाक आपोवन व्हरून म्हाका पुरा फिनीश करूंक दिलें. त्या वेळार पब्लीक आसली. पळय नासतना गोत्ता आसा म्हाका एक्स्ट्रा दिलो आनी पुरा बरोवन हांव 7थांत पास जाली. मागीर 8थाक हांव इंग्लीश मिडियमाक गेली. 8th 9th 10th इंग्लीश मिडियम म्हण न्ही भुरग्यां सांगता एन्जॉय केला हांवें. दनपारां म्हाका एक तकली पडशी आसलें देखून माय म्हाका दनपारां घरा येवचें नाका वताक इस्कालांत खालें खावन राव म्हणून टिफीन दिताली. तशें हांव दनपाराच्या 7:30 इस्कालांत टायम पास करताली.
मागीर होमवर्क करच्या नोट्स बरोवनच्यान एकदम फाटी नोट्स जो इनकम्प्लीट केदाळे म्हळ्यार फास्ट थिंक जालें डिक्टेट करतात न्ही म्हाका फास्ट बरोवंक जायना आनी बरयलें म्हाका सोबीत जायचें अक्षरां ती बरयना मागीर तें पेंडींग मागीर पनिशमेंट ताच्या उपरांत आमकां पयलें घालें की हांव आनी तशें करना हांव नोट्स बरयता 100 पटी बरोव करतले तले आसलें हायस्कुलान मारांनी नासलें तशें आसलें पूण तुमी 10th स्टँडर्ड येतात फर्स्ट टायम पब्लीक एग्जाम बरयतात पब्लीक एग्जाम बरयतना फर्स्ट पटी एका सब्जेक्टान फेल जातात तें जाल्यार तिनान ती बसूं एकान फेल जाल्यार तशें मागीर ती एक काणी म्हजे कडेन शेअर करतात गी टिचर ते म्हळ्यार फर्स्ट म्हाका मॅथ्स म्हळ्यार एलर्जीत तिने तिचे मार्क केल्या उपरांत मागीर म्हाका मॅथ्स नाका आसलें आनी इस्कॉलान ती एक टिचर आसली तिचे कडेन हांवें म्हाका समजून ना म्हळ्यार तुका कितले फुडें शिकोवचें तें म्हाका हर्ट जातालें मस्तू आतां सकाळची तकली एकच सारकी ना करेक्ट तकली येता सकाळांक मागीर हांव कोणा कडेन म्हज्या क्लासमेट्स आनी आसली फ्रेंड्स ती म्हाका शिकयताली मागीर 10थान हांव फर्स्ट टायम मॅथ्सान फेल जालें मॅथ्स फेल जालें परत हांव परिक्षेक बसलें मॅथ्स सायन्स सोशल स्टडी तिनाय ती बसलीं रिजल्ट येयलें मॅथ्सान ती फेल सायन्सान ती फेल दोनान फेल जालें ओके मागीर खाले गेले मागीर म्हजो भाऊ पाद्रा तो म्हणा लागलो एकलो कोण गी व्हडलो मनीस जाला तो 10 पटी बसला तुजे घाले बस मागीर तिसरे पटी बसतना म्हजो धाटो म्हणा लागलो काल्याक आनी परिक्षेक बसचें तुका केदाळे एकूच दान काम करूंक मागीर काजार गावचें मागीर घरा भितर नाका शिकचें म्हाका रडली हांव मागीर म्हज्या धाटूक पाद्रापाक कागद बरयलें हांवें ताच्या फोनानात म्हाका धाटून नाका म्हणा तूं बस परिक्षेक ट्युशनाक वच ट्युशनाक 10 रुपये पूण 10 रुपये दिवन की माये कडेन पयशे नात मागीर हांव बिडी बांदताली पयशे करूंक बिडी बांदून हप्त्याक एक म्हाका 1000 4 आसले रुपये 4 रुपये मेळटाले 16 रुपीज मेळटाले म्हयन्यांत 10 रुपये हांव तें दितालें ट्युशना क्लासीन 15 जाणां भुरगीं आसलीं ती मिस पिरेरा लिझी पिरेरा ती सदल्या रोशनी लायची तिचे कडेन हांवें ट्युशन काण गेलें तिका अजाप मॅथ्सान पाटी म्हणून हुशार न्ही म्हळ्यार समजतालें करेक्ट तें तर म्हाका इंट्रस्ट आयलें ओके 15 जाणांत आमकां टेस्ट दितना चड मार्क्स म्हाका मेळटले ओके मागीर ते फेल जाल्ले का पयले फेल जाल्ली करेक्ट फेल जालें म्हळ्यार म्हाका समजनातलें आनी तें शिकयतना टिचरांक त्या भुरग्याचो मोग आसाचे हुशार आसलो सुद्दां मात्र न्ही मोग करचो कोण पाटी आसात पाटी असल्या खातीर तांणी बावंड काडिचे मागीर हांवें चिंतलें घालतगी म्हाका एक टिचर जाय म्हज्या हातांत असल्या भुरग्यांक हांवें बरें करून शिकयचें पाटी असल्या भुरग्यांक वयर हाडिचें तलें चिंता पासल्यार मागीर एक ट्रेनिंग जायचें म्हूण सांगून सगळ्यांनी एप्लिकेशन घालें हांगा रिपिटर्साक ना सीट ना करेक्ट हुशार आसल्या मात्र मागीर हांव मांड्या गेली मांड्या म्हाका बरें जालें 2 वर्सां हांव बरें करून शिकली फर्स्ट क्लास पास जाली मॅथ्सान बरे मार्क्स काडले येदोळ हांवें तितले मार्क्स मॅथ्सान काडूना म्हाका आतां उडास ना कितले म्हणून पूण बारी खुशी जाली म्हाका मागीर तेंचो म्हाका काम दिता म्हळें कित्याक म्हाका फर्स्ट गेल्ल्या वर्सात सिनियरा मुखांत मॅथ्स शिकूंक आसलें भुरग्यांक धाकट्या भुरग्यांक ओके तें म्हाका मस्त एप्रिशिएट केलें तें म्हज्या प्रिंसिपलान आनी परा मागीर ती म्हणाली तूं हांगात राव म्हणून आनी चिंतलें हांव सिस्टर जाता म्हणून म्हळ्यार बकरी आसली हांव थंय मागीर तें एक घडली गजाल शिवरात्री दिसा आमी एक 5 जाणां आसल्या रुमांत आमी एक खेळ खेळया म्हणून रातीक काले गेले स्टँड ड्रेसींग रूमांतलें स्टँड आहा पळय ती पुरा हाडून आमचें स्क्वायर टायप बिल्डींग मोदें गार्डन मोदें सिमेंटीचें आसा वे आसा वाटा पुरा हाडून हांगा दवरलें काले स्टँड वस्तुराचें मागीर दोव पडटा रातीक सकाळ न्हिदल्यांत आमी कॅन्डल पेटोवन लायट घालूंक ना न्ही तें पुरा कामां केल्यांत आनी थोड्या रुमाक वचून काजाळ वाडलां थोड्यांक मिश्यो आनी पुरा गेल्या मेन तांचो हांव ओके मागीर आमच्या रुमांत आसलें आमी कोणाकी सांगचें नाका म्हणून दुसऱ्या दिसा बेल जाली 5 वरां बेल जाता खळोवंक त्या वेळार उठली उठून विगी उठचें आनी थोडी जाणां आयली भायर आयली भितर धांवली तें कालंगी रावुल्ल्या बरें दिसलें ताका स्टँड बियान भितर गेली पत्नायक मागीर इल्लें उजवाडलें 6 वरांच्या मिसा वचूंक 130 भुरगीं हांव आमी 5 बाथरुमांत मागीर उठली उठून म्हळ्यार स्टँड कोणाची कामां कोणी सांगूंक ना मागीर हांव आमची बोर्डींग मिस्ट्रेस आसली तिका वचून सांगलें सिस्टर हांवें केल्लें सॉरी कोणाकी सांगनाका म्हळें ती बरी आसली सिस्टर ऑसबर्गा म्हणून कोणाक समजल्या
मागीर ट्रेनिंग जाल्यार म्हाका तेंत काम असलें रेडी पूण म्हाका म्हज्या मायक सोडून ती एकली आसा हांगा म्हाका नाका रावंक असलें थंय पयस न्ही आनी म्हाका माच मासली जाय सदांय रांदय थंय देखून हांव रावना म्हळें मागीर म्हजो धाटू आयलो तेदाळ तो ब्रदर ताचे कडेन सांगलें सिस्टरान ताका कितलें सांगलें हांवें हांगा राव तुका हांगात काम मेळटा म्हणून रावना म्हणटा तें मागीर हांव रावना धाट्टू म्हळें मागीर धाट्टू आनी हांव ओट्टूक आयलें हांगा गांवाक फाटीं गांवाक येवन हांगा काम जायलें सगळ्यांनी अप्लाय केलें अप्लाय नो रिप्लाय म्हणटात पळय तशें जालें म्हजी अवस्था मागीर जेप्पू कोण ती चॅरिटी कली सिस्टर हर्सलेन कली सिस्टरान तांच्या ते इंटरव्यू आसले तें गेली सिलेक्ट जाली तें काम खंय कोप्पा मागीर सोडून तोसाचें ओके एकडे मंड्या आणि एकडे कोप्पा ते पयशे तोसाचें मागीर म्हणा लागली खंय जाल्यार काम जायना पुता वच तूं म्हणाले जायत म्हळें मागीर कुलशेकर इंटरव्यू आसलें कुलशेकर इंटरव्यू अटेंड जालें अटेंड जावन गेली घरा थंय वचोंक हांगा जून 3 एकलो भुरगो आयलो घरा पुरवंतान तुका आपयला म्हणून मागीर कोप्पाचें सोडलें देवान एक बेसांव दिलें म्हळें मागीर हांगा थायली ह्या इस्कॉलान सेंट जोसेफ स्कूल शेकर प्रायमरी स्कूल कन्नड मिडियम तातूंत म्हजी सेवा दिली एक कಡೆ ಜಾಯಿನ್ जाल्यात 38 वर्सांनी 34 इयर्स एका इस्कॉलान तुम्ही सेंट जोसेफान करतली आणि हाच्या मध्ये म्हाका खबर मेळ्ळ्या प्रमाणे तुमच्या ती इस्कॉलाच्या कामा वरवीं तुमची सैरी की जाली म्हणून हांवें आयकलें सो ती एक काणी म्हाका सांगतात गी टीचर म्हणजे न्हवऱ्याची बहीण ते हांगा बरो एक्टर ते एक्ट्रेस ते मस्त ड्रामानी बरो एक्ट केला ताणें देखून ICMच्यान म्हळें ताका आमच्या फिरगेजेक दिचें म्हण तें हांगा गेलें सोमार पेट गे कुशल नगर खंय ताका काम मेळ्ळें थंय गेलें तें मागीर तें हांगा आयल्या उपरांत म्हाका न्ही ताका कॉयरांत आसलें हांव तशें ताच्या सांगात हांवें ड्रामांत एक्ट केला हांवें एक्ट केलां त्या सांगता तशें पुरा तांच्या घरा गेल्या पुरा गेल्या मागीर ते म्हणा लागले तुका आमच्या घरा येत म्हणून सांगून काय उलयताय तूं म्हळें हांवें मागीर म्हाका गुर्तू ना म्हज्या बॅगांतली लो म्हजी फोटो काडल्या म्हज्या पर्सान म्हजी फोटो आसताली ती काण ताच्या भावाक धाडला ताणें भावाक खुशी जाली पळोवन मागीर सैरीक तशी जाली आमची तशें काजार जालें 77 काजार जालें पूण हांव चिंता बशी तुमचे फोटो पळोवन तांणी एक डिसिजन केल्लें की तें डिसिजन चेंज केलें म्हणून हांवें आयकलें वय गी टीचर वय म्हळ्यार ताका ऑलरेडी ते एक ग्रेस्त फॅमिलीची एक सैरीक जाल्ली म्हजो न्हवरो बरो मनीस तशें तांकां लायक जालें तशें म्हजे फोटो पळोवन ताणें आतां हांव काजार जायना म्हणून तांचे कडेन सांगलें तांकां राग येयलो मात्र मागीर काजार म्हजे कडेन जालो तो तशें काजार जालें आतां बरें जिणी तुमचे 4 जाणां भुरगीं तुमकां काजारी जिणेता तुमचे भुरगे विशीं जालें तुमची वळख दितात की म्हाका काजार जावन भुरगीं जाय मस्त अशी आसली काजार जावन 1.5 वर्सांनी म्हजें व्हडलें दूख जालें तें आतां काजार जावन ताका भुरगीं आहात ओके ताचे उपरांत 5 वर्सां भुरगीं नात ती कित्याक म्हजो न्हवरो भायर आसलो भायल्या गांवांत आसल्यान 5 वर्सां उपरांत म्हाका जाली तें फर्स्ट टेस्टाक गेल्ल्या वेळार तर तुजी वेट चड आसा म्हणाली डॉक्टर डॉरती आसली दाळ हांवें सांगलें कालें वेट चड जवळींग म्हळें हांवें तें सांगूंक जायना आतां म्हणूंक लागली त्या वेळार सांगिनातली गे त्या दाळ सांगिनातली त्या दाळ परत नातलें तें स्कॅनिंग आनी कांय नातलें एक्सरे आसली तुजें आतां कळाचें जाल्यार 7 म्हयने जायचे एक्सरे काडटा 7 म्हयन्या उपरांत म्हणूंक लागली मागीर हांव सदांय मोरये कडेन मागताली म्हाका जवळीं दी एक चेडून दी म्हणून मागताली हांव सदांय मागताली ओके मागीर 7 म्हयन्यांनी काडले एक्सरे काडटाना जवळी इतलो संतोष गी म्हाका जवळी म्हणून तशें जवळीं भुरगीं जाताना फर्स्ट आयलेंत कलें भुरगें विचारलें चेडू आनी एकाक जाय तुका म्हणून आनी एक चेडको जाय चेडकोच जालो वाव ओके तशें म्हळ्यार त्या टायमार चडावत आतां बरो जवळीं जाताना फूल टर्म मुशेर हें दवरनात म्हळ्यार 9 म्हयने कॅरी करूंक जायना थोडे पुटे मोदेंत म्हळ्यार आनी हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणून सांगून आतां पुरा हें करता सिझेरियन करतात तुमच्या सेक्शनान तुमकां नॉर्मल जालें नॉर्मल जालें पूण म्हाका पेन्स मात्र 500 दीस पेन्स म्हाका व्हडलें जाल्या उपरांत 5 वर्सांनी जालें जवळीं जवळीं जाताना हांव सदां इस्कॉलाक सोलून येताली पूण दनपारा घरा वचनातली म्हज्या क्लासीची भुरगीं म्हाका जेवण हाडटालीं त्या दाळ हांवें 3rd स्टँडर्डाक शिकयतालीं पूण म्हाका बसूंक जायना मॅज लागता कलेक्शन करूंक जायना घरा उमळूंक आनी पुरो फातरा कडेन वचूंक जायना ते नेबर एकले उमळून दिताले तले वाजता सोलोवंक आनी पुरो कस जातालें म्हाका मागीर जवळीं जाल्या उपरांत बारीक खुशी त्या दाळ आमकां रजा उणी न्ही 40 डेज मात्र मागीर हांवें रजा केली परत्यान एक्स्ट्रा तशें देवाचें तुमी मागतात आनी मागलें की दाळे आमी खऱ्या कडच्यान मागल्यार मेळटा म्हणून तुमी तें एग्जांपल एक चेरको जालो न्ही म्हज्या न्हवऱ्याक आनी एक चेरको जायचें म्हणून ते 4th वनागे ट्राय केलें देखून आनी एक चेरको जायचें वय पूण म्हाका एक सर्जरी जाल्ल्यान डॉक्टरान भुरगीं जावनूच म्हणलें
पूण देवाची मांडावळ कशी आसा तशें जावन आनी एक चर्को जालो कितलो 10.5 वर्सांनी जवळीं जाल्या उपरांत वाव. 10.5 वर्सांनी एक चर्को जालो पूण तो एक ब्लेसिंग आमकां आनी म्हज्या सांगता तो आसा म्हजो न्हवरो सोरोन जालीं 6 वर्सां तो म्हज्या सांगत आसल्यान तो एक म्हाका आदार पूण सदांय म्हजी सगळीं भुरगीं कॉल करतात म्हणजे एकलें दूर लागींच आसा तेंय कॉल करता आतां हांव एकलींच म्हजो पूत शुटिंगाक गेला तो फिल्मात एड शूट आनी परत करता एज अ डायरेक्टर जावन तो काम करता करेक्ट दिल्ली गेलो दिल्लींतल्यान जयपूर आतां बॉम्बे आयला आतां परवा आयतारा येता राखोन आसा हांव ताका तशें तो एक सांगत आसल्यान हर एका संगतीन म्हाका जागृत काय आनी बँगलोरचो पुती तसो तूं तशें करनाका तूं एकली आसतना कोणाक आपयनाका घरा तशें अशें पुरो म्हणून म्हाका एडवायस संतृप्त जीवन एक टीचर जावन संतृप्तीत एक आवय जावन संतृप्त जीवन तुम्ही जिवन आसात अशें म्हणटा आसतना तुम्ही ल्हानपणार सुमार कामां केलात म्हणून हांवें आयकलें म्हणून सांगल्यार एक फकत टीचर म्हणून सांगल्यार इस्कलांत पाठ शिकोवणी टीचर मात्र न्ही भुरग्यांक तुमी इस्कलाक आपोवन आनी ब्रश करयला इस्कलांत नाणयला तांकां तुमी जेवाणी दिलां तांची गांडी धुल्या म्हणून हांवें आयकलें ते एक टीचर जावन तरी पुरो कामां कलेक्ट करची गरज पडली तुमकां हांव तांकां तें केल्ल्या क्षणां म्हाका इतलो संतोश जातालो म्हाका गुर्तुना काय देवाक तें केल्ल्यान देवाक खुशी पाव देव खुशी पावला कोणा म्हजें तें तशें हांव सगळीं कामां करतालीं भुरग्यांची एक दीस एका चेडवा भुरग्याचे कॅस काडटा तेन्ना ती कातर शार्प आसली ताच्या कानाक लागली कान काडटलो हांगा रागात आयले म्हाका बे पेरंट्सांनी सांगलां कॅस काडूंक सोडना तें तूं काड म्हणून मागीर कालें करचें ताकेलो वकात आनी बरो घालून पेरंट ती आयिल्ली हेच्या मगडे अशें मागीर हेचे मन कालें म्हणलें कोणें सांगलें कॅस काडूंक हांवें तें सांगिल्लें म्हणून तर घेत रावा तें आतां थांबता ल्हान गाय न्ही रागात आयिल्लें तशें ती भियेली तशें मागीर त्या दळा पुरा कालें बालवाडी नासलें भुरगीं डायरेक्ट येतालीं इस्कलाक आनी सडावत दुबळीं भुरगीं कंपनी आसली हांगा एक खंयली बियांची कंपनी सगळो लोक थंय येताले कामाक पूण हांगा घरा घालून ती 8 वरां पयलें चलतात भुरग्यांनी 8:30 वरां वयसाचें ती शेळें शीत जेवन तेंत शेळें शीत काडून इस्कला येतालीं भुरगीं येताना तोंड न्हिदून उठल्या बरीत दान कशी नातली तांकां दान कसो विको वज्रदंती पावडर आपले तो क्लासीन दवरलेलो हांवें तो दिवन मागीर तांकां म्हळ्यार फर्स्ट बिगिनींग वर्सा एक 4-5 वर्सां मागीर मागीर तिका इम्प्रूव जातात न्ही मागीर तातूंत तांकां डान्स असो दिवन दांत नितळ करतालीं हांव मागीर दांत हालसो वेळा आपले हर एक भुरगें म्हज्या क्लासीक दांत काडूंक डेंटिस्टाचें कामी करतालीं सुमार कितले दांत काडल्यात तुमी सुमार काडल्यात ते आले खरें की भुरग्यां जावन तुमी त्या वेळार एक 3 रुपयाचे 4 रुपये काण गेले जाल्यार तुमकां सुमार जाता मागीर काही म्हणी भुरगीं पडल्या वेळार तले कले मस्तू जालां एकलो दिवाकर म्हणलो बिल्डर तो मस्तू ताचे वंदना अपार्टमेंट्स तांचे वंदना बिल्डिंग पुरा तो एक दीस आमच्या घरा आयलो येवन म्हणा लागलो टीचर तुका एक सन्मान करूंक चिंतला हांवें म्हणून सांगलें काल्याक म्हाका मात गी आनी कोणी आत गी म्हजे फ्रेंड आसा एकले फेल्सी म्हणून ताका न्हय ना तुका हांगा पळय म्हणलो हात दाखयलो हात हांगा तर हांगा स्टिचेस आसात म्हळें तुज्या क्लासीन आसतना हांव पडुल्लो म्हाका मार जाल्लो तुमी म्हाका उखलून येल्ले घरा खबर दिवंक फोन ना ताची भयणी आसली भयणीक सांगून मागीर ताणी ताका घरा व्हेलो ताका डॉक्टर अशें हांवें उखल म्हणल्यार बरें येल्लो पूण आतां म्हाका उडास ना खंयच्या डॉक्टर अशें येल्लो म्हणून तशी इन्सिडेंट मस्त जाल्यात एकल्याक भायर कालें चॉक पडलो कालें म्हणून भायर धांवलो तो आनी उबे रावतना तगडाचे जनेल तेंत लागल्या मांड्याक तो आतां दुबय आसा ताच्या मांड्याक लागून तें जालें ताच्या उपरांत एकलो भुरगो दनपारां जेवन जाल्या उपरांत ते दळ आक्काडे आसले न्ही ताचेर खेळचें भुरग्यांनी तो पडलो बोतलीच्या कोंची वयर पडलो तो पडलो मांड्याक लागले कोंस ताका मागीर हांगा उमेश डॉक्टर म्हणून आसा ताचेच अशें हाडून तें केलें मागीर एक पुण्या आमी पिकनिकाक गेल्ल्या तें एकलें भुरगें सौम्य म्हणटा ताचें नांव आनी कुडास आसा पुरा पळयलें मंकोड आसलें ते मंकडा कडेन भुरग्यांक बारी न्ही मंकडाचे झूक गेल्यात मंकडाचो खेळ पळोवन भुरग्यां बारी उठताना न्ही पुरो ल्हान न्ही फर्स्ट ताणें बोट भितर घालें मंकडान घालें बोट नाक्षीत म्हणून काडली फुल्ल नाक्षी भायर आयल्या तें काण घेवन हांव रिक्षा करून वेनलाका वचून ताका इंजेक्शन दिवन मागीर ताच्या घरा सोडून येयल्ली हांव अशें पर इन्सिडेंट जाताना काही पेरंट्सांनी येवन काही म्हणे तुमकां उपाद्र दिल्ले आसात एक पाटी एकले आयिल्ले ताचो विष्णू म्हणून तो पूत ताचें नांव आनी कितें आसा उडास म्हाका ती आवय तिका चेरक्या कांय जोर करूंक ना जोर कसो म्हजेर रिवेंज करून घेताली ती आनी येवन म्हाका गाळी शिराप दिताली आनी मालदीस हांव मागताली हांवें सांगलें तूं कालें कर मागीर नेक्स्ट इयर थंय येले आमच्या इस्कालांत बिकरघाटा इस्कालाक गेले तें एक मात मागीर कांय ना
पूण तुमच्या तावन एक शिकचें घालें गे म्हूण सांगल्यार ल्हानपणार तुमी मस्त कश्ट जातात म्हूण सांगल्यार एक टिचरीन तुमचे वयर सदांच मार्चांनी पुरा म्हणटाना हांवें असली टिचर जावन जो बागर भुरग्यांक हांवें मोगान शिकयचें म्हूण सांगून त्या ल्हान भुरग्यांक तुमी काण घेतात तांकां अक्षर ज्ञान मात्र न्ही तांकां जिणयेची लिसांव दिवन तांकां एक बरेंपण करचे विशीं तुमी करतात टिचर अशी दीस मुखार वचून वेता तुमी एक कडेन म्हाका सांगलें सुमार वर्सां तुमी एकाच क्लासी शिकोवन आसतात पूण मोदें खंय तुमची क्लास चेंज जाता मागीर एका फर्स्ट स्टँडर्ड जावन फोर्थ स्टँडर्ड म्हणजे तुमी कंटिन्यूस 4 वर्सां भुरग्यांक शिकयतात ते पूण एक्सपिरियन्स कशें आले टिचर ल्हानपणाचे ते बरें असलें भुरगीं इतली फ्री गी म्हजे कडेन काय ना हर एक कामांत हेल्प म्हाका हर एक ती आतां म्हजे व्हडल्यान तूं ल्हान आसतना एकलो फेलिक्स म्हणून भुरगो आसलो तो एका घरा कामाक रावल्लो तो ताका खंय वाचूंक बरोवंक येनासलें पार्ट टायमाक तो म्हज्या क्लासीक येतालो ताका इल्लें शिकय म्हणून आमची मारियेट कॅसली न्हू टिचर आसली सरल्या ती तिणें म्हजे कडेन धाडलें ताका हांवें सदां दनपारा शिकोवन आसलें मागीर रेगुलर क्लास शिकोवंक सुरू केलो ताणें मागीर शिकलो तो शिकोवन जावन मागीर हे म्हजें व्हडल्यान तूं ल्हान आसलें न्ही काली प्रोग्राम आसतना इस्कॉलाक हांव हाडटा ताका ताचें नांव विनीता म्हणून व्हडल्याचें ताका हांव आपण हाडटा म्हणून तो घरा वचून म्हजी माय आसली माय ताका बाई सरून उखोल काडून हाडटलो इस्कॉलाक उय मागीर सांजे पावयतालो मागीर हांव जवळ्यांक गुरवार आसतना म्हजी भुरगीं घरा वचून जेवण हाडटालीं म्हाका तुवें चलचें नाका म्हणून करेक्ट हांवें मागीर एक कडेन इन्सिडेंट आयकलें तुमगेर दनपारा भुरग्यांक बिसी उठतात हांगा मेळटलें म्हणून सांगून हांवें आयकलें ती एक काणी सांगतात गी टिचर बिसी उठतात त्या जाल्यार बिसी उठत नासले पूण घरांत तुमी बिसी उठा दिताल्यात म्हणून सांगून हांवें आयकलें ती म्हळ्यार थोडी भुरगीं ती बेळशेलें जेवण हाडटालीं तें टिफीन उक्तें करून दिवंक आसलें ल्हान भुरग्यांक तांकां कळना तें स्मेल पळयतना जेवच्या बरी ना तें जेवतालीं भुरगीं जाल्यार भुरग्यांक हांव घरा व्हरून म्हजें जेवण आमचें घरचें जेवण दितालीं तें पळोवन उरल्या भुरग्यांक पुरो आमच्या घरा येजें म्हूण जालें हांवें सांगलें तुमी येता जाल्यार तुमचें टिफीन हाडा आनी आमच्या घरा आमी जेवया सांगाता म्हळें एक दीस 20 भुरगीं येयलीं दनपारा जेवणाक त्या दिसा येता म्हूण आदले दिसा कळ्ळें न्ही त्या दिसा हांवें खालेंगी केल्लें स्पेशल भुरग्यां खातीर मागीर तांची टिफिनां उक्ती गेली मागीर हांवें रांदिल्लें नुस्तें तांकां दिलें बरें करून जेवलीं थोड्यांची टिफिनां बरीं नासलीं तांकां आमचें शीत दिलें तशें बरें करून जेवन आनी पुरा गेलीं तशें भुरगीं हॅप्पी आनी हाचे वेळार क्रिसमस टायमार आनी पुरो कुसवार आसा पळय तो हांवें पॅकेट करून सगळ्या भुरग्यांक दिवचो कुसवार मागीर ती दिपावळीक आमकां हाडून दितालीं भुरगीं आमी सक्कड भुरग्यांक म्हणचें आसलें तें बरें आसलें तशें चडावत आमकां ल्हानपणाचें म्हळ्यार आमी ल्हानपणार आसतना आमकां एक सप्टेंबर 5 म्हणून सांगल्यार बारीक खुशेचो दीस कित्याक ते सगळ्यो वस्त टिचर आमचे खातीर कालेमणी करतात त्या दिसा आमी टिचरा खातीर घरा जाल्ले ल्हान गुलाबी फुलां आनी पुरा तुमच्या भुरग्यांक तुमकां टिचर्स डे कालेमणी त्या वेळार केल्ले काले उडास येता त्या वेळार म्हजी दोगां भुरगीं आसलीं जवळीं ती शारल कॅरल म्हणा ती हांव इस्कॉल आसतना केदाळे गुलाब हाडटालें 5थाक घरा येयल्या उपरांत घराय हाडून दितालीं आतां ती दुबय दोगांय जाणां बारी मोग आसलो एकलें म्हाका ताची आवय भायर गेली ती म्हणटाली म्हाका मम्मींत म्हणून ती भुरगे ताका सांगलें हांवें रडटालें तें आनी तुका मम्मी ती न्हय हांव तुजी मम्मी म्हणलें ताका ताच्या उपरांत मम्मींत तें आतां बँकान काम करता कारकोळ आसा ओके सो बारीक सुबीत उडास न्ही टिचर आतां तुमी रिटायर्ड जावन आतां इतलीं वर्सां जातात रिटायर्ड जाल्या उपरांत काही मुणी इस्कॉल मिस करतात गी ना म्हाका म्हळ्यार एक थ्रोटाचें प्रॉब्लेम आसलें मागीर आमच्या गव्हर्मेंटान वत्तड घालें वता की सगळ्यांक ग्रेड दिवंक भुरग्यांक आनी फाटीं दवरूंक ना ते ग्रेड दोन ते रेकॉर्ड मेंटेन करूंक आसलें तें म्हाका इरिटेशन कित्याक आमकां तेंत काम जालें शिकूंक वेळ मेळनासलो म्हाका शिकूंक जाय भुरग्यांक म्हाका शिकून दुसरे एक्टिविटीज पुरा करूंक जाय आसलें पूण हें पुरा रेकॉर्ड मेंटेन करचें पुरा फालतू 40 बरयचे आमी आतां म्हळें आतां एकल्या भुरग्याक C ग्रेड मेळ्ळी म्हूण चिंत त्या भुरग्याक वयर हाडिचे तें दुसऱ्या सांगतीनी पुरो हुशार आसा तशें करूंक ना न्ही करेक्ट मागीर तें म्हाका इरिटेशन जातालें तें बेश्टेंच आमी रेकॉर्ड मेंटेन करचें म्हाका सामान दिसना आतां देखून म्हाका नाका आसलें शिकोवचें तर नाका आसलें तशें जालें तुमी 3 वर्सां पयल्यान रिटायरमेंट मागीर फर्स्ट स्टँडर्ड थोड्या भुरग्यांक बरोवंक येना तोंडान सांगतात त्या भुरग्यांक हांव कालें करतालीं क्लास जाल्या उपरांत तें क्वेश्चन पेपर आमी दिताल्या तें दिवन ताका आन्सर विचारतालीं ताका आन्सर तोंडान सांगतालें बरय म्हणचें मा बरें ने बरें तें बरयतालीं भुरगीं मागीर पास मार्क्स दिवचे ताका तांकां गोत्ता ज्ञान आसा करेक्ट बरोवंक येना जाल्यार भुरग्यांक हांव फाटीं घालनातली करेक्ट तशें प्रकार करतालीं आतां तुमी सांगलें म्हाका तुमी 12 वर्सां टिचर जावन काम केलां
आता त्या सभार इस्कालांत न्ही आतां काम जाता गे म्हणून सांगल्यार शिकूनचे सांगाता ही उरलीं कामां आसतात. फॉर एग्जाम्पल आतां थोड्या वर्सां आदीं आमकां बिसी उठा म्हणून आयलें, भुरग्यांक तांतें दिवचें, दूद दिवचें आनी काल्या पुरा दिवचें म्हणून सांगून आयलें. आतां सांगा त्या टिचरांक कानीश मारीचें काम आसता. आनी कित्याक म्हणल्यार एक दिसांनी आमी पळोवन आसा कानीश मारीक टिचरांक धाडिल्ल्या वरवीं इस्कालांनी आतां रजा ना आनी आयतारा दिसांनी क्लास दवरचें म्हणल्यार तांच्यांनी पुरा विशय आसतना टिचरांचे वयर खंय मस्त बरो पडून हाचे वरवीं टिचरांक काम नाका म्हणल्यार तले एक टीचिंग इज अ वर्स्ट प्रोफेशन म्हणल्यार तले एक फिलींग आसा. तुमच्या लायफांत जालें करलें म्हणे जाल्लें गी टिचर? टिचींग वर्स्ट प्रोफेशन न्ही, अली कामां वर्स्ट आमकां. कितें करता गे म्हाका सेन्सस म्हज्या जिणेन चुकलें ना. हर एक सेन्सस आयला. एक फावटी हांव बरी नातली, तांकां हांवें बरोवन दिलें म्हाका जायना, म्हजी हेल्थ बरी ना, पूण ताणें म्हाका एलाव करूं ना, खरी जेत्त पडलें. ताचे उपरांत सेन्सस आसल्या वेळार हांव सकाळीं 5:30 वरार सेन्ससाक वचून फिल्डाक वचून 11 वरां भितर वोत चड पडच्या पयलें घरा येताली. मागीर घरा येवन दनपरा उपरांत रेस्ट करताली. हांवें सेन्सस केलें तशें सकाळीं. पूण एक एकल्यांक आमकां धाडटाना थोडे कडेन पेटे, थोडे कडेन दोरे उडोवंक. हांव दोरे उडटाना पडलें पर्यंत वय नाल्यार दोरो उडोना जाल्यार आमी रावंड अबावट केल्यार मस्त चलचें पडटा. म्हाका शक्तीनगर तें तामिळ कॉलनी पुरो आसा तेणें पुरा पडलां. वय येणें पुरा पडला. येणें पडटा म्हजो न्हवरो येतालो सांगाता, म्हजी भुरगीं येतालीं सांगाता सेन्ससाक. ते चिल्ड्रन सेन्सस आसा ओके, पूण अलें पुरा जनगणती आनी कसलें गणती पुरा आसलें. ते बारीक कश्ट टिचरांक मात दिवंक जाय. कित्याक भुरगीं निग्लेक्ट. आमी थंय वचून त्या भुरग्यांक शिकयचें दुसऱ्या दिसा. कितले कश्ट पोषण फाटी पडटा. सो अलें एक समस्याक तुमी खंयचे म्हणे लायक गव्हर्मेंटाक एक सजेशन दिवचें जाल्यार कल एक परिहार दिव्यात गव्हर्मेंटान. टिचरांक आतां पयलें पुरा पयशे दिताले, आतांय दितात पूण पयशे मस्त उणें दितात. हें पुरा काम रजेच्या दिसांनी करीचें. पूण रजा फुल्ल रजा तांणी एन्जॉय करनाका गे रजा टिचरांनी. रजा नाका टिचरांक करेक्ट. हय तशें रजेच्या दिसांनी आतां 30 days रजा आसल्यार 15 days सेन्सस करूंक तशें दिवचें. 15 days तांणी एन्जॉय करतात. आनी कसलें प्लॅन करतात थंय वचूंक हांगा वचूंक म्हणून सेन्सस वरवीं खंयी वचून आमच्या घरा काजार आसलें म्हज्या दुयेचें त्या वेळार सेन्सस म्हाका. अरे कितले कश्ट जाले. करेक्ट. मस्त कश्ट जातात. तांकां जबाबदार आसा, तांचे कुटुंब आसा न्ही टिचरांचे. पूण दुसरें हांवें म्हणचें अनएम्प्लॉयड कितले जाण आसात. करेक्ट. तांकां दिल्यार बारी बरें. कॉन्ट्रॅक्ट बेज तांकां ह्या टायमा खातीर म्हणून सांगून तांकां यूज केल्यार तांकां इल्ले पयशे मेळटात. मागीर टिचरांच्या बदलाक ते गव्हर्मेंट ऑफिसांनी पुरा बसतात पळय ते मुस्त उडयतात. करेक्ट. पळयता पट्टांगामान बसतात, मोबायलार आसतात, कामां करनात. आमची कामां केदाळ पळयल्यार पण पेंडींग आपयतात त्या दिसा जायना आनी एक दीस आपयतात. पूण तांकां परत दिवचें. टिचरांक काम दिवचें का लागत त्या टिचरां म्हळ्यार बरें काम करतात न्ही. टिचरां म्हळ्यार बरोवन तें पुरा परफेक्शनाचेर काम करून सवय जाल्ल्यान हांव चिंता खंय टिचरां वयर प्रेशर ह्या दिसांनी चड जावन आसा. चड जाता. आनी ते वोटर लिस्ट करूंक परत इलेक्शन ड्युटीर खंय खंय वचाचें. जळारांचे मारी कांयचे थंय रावंक ना. मेन टॉयलेट समासानांत लेडीजांक टॉयलेट्स जायचे तेले पुरा कांय ना फेसिलिटीज. खंय खंय व्हरून हाका घालता इलेक्शन ड्युटीक. ते कश्ट मस्त तुमी कश्ट काडल्यात. तशें आतां तुमी मागीर 2008 तुमी रिटायर जातात. सो रिटायरमेंट संभ्रम कसो आसलो इस्कालांत? इस्कालांत म्हजी एक को टीचर आसा तिका बारी बेजार. तिणें हांवें मेयांत जाल्यार तिणें 33 वर्सा ऑक्टोबरान केलें तिणें रिजायन केलें. VRS करून गेलें. म्हाका 4 दीस रिटायर जाल्या उपरांत इस्कालाचें तूं सोपना भुरग्यां सांगत आसचें तें हें म्हणून सदां न्ही. आतां जाल्यार थोडे फावटी तशेंच पडटा. मागीर बट आय एन्जॉयड. म्हाका रिटायर्ड लायफ बरो लागता. म्हाका टायमच मेळना रिटायर्ड लायफांत. हांवें खालें बरयतां, खालें उलयतां, मागीर गेम्स खेळटा, मागीर रांदपांत हांव नंबर 1 कितले रांदता. करेक्ट. तशें सांगता तुमी इगर जयंती मस्त एक्टिव्ह आल्यात म्हणून हांवें आयकलें. दोतोन शिकोवंक येतले आतां सुमार वर्सां आमच्या भुरग्यांक कुंभाराची दोतोन तुमी शिकयल्या म्हणून आयकलें. ताची एक्सपिरियन्स कशें जालें ते ल्हान भुरग्यांक कुंभारा खातीर तयार करचें? आमकां दोतोन कंपल्सरी फिरगेजेंतल्यांक. तशें पयलीं आमकां दनपरा उपरांत आसलें जेवून जाल्या उपरांत दोतोनीक वचलें. मागीर सकाळीं केल्लें बरें जालें. पूण घरा पावतना आमी 12 वरां जातात. करेक्ट. आनी हांव पॅरिश कावन्सिलांत आसलीं तें मिटींग तें फायनान्स कमिटींत आसली तें मिटींग हें. मागीर एक दीस म्हाका आध्यात्मीक समितीक हें केलें. आध्यात्मीक समितीक गेल्या वेळार 6 वरार मिटींग दवरलें सांजेर. म्हणजे इस्कालांत घरा वचून पुरो जायचें दुसऱ्या दिसा प्रिपेर करचें. 6 जालीं 7 7:30 जालीं. फादर एलियास आसलो तो सरला आतां. ताचे उपरांत कोण येवनात. हांवें फादरापा सांगलें फादर आज लास्ट आनी हांव येना म्हाका जायना टायम वेस्ट करूंक. जबाबदारी आसा. म्हजो टायम वेस्ट
थोडी तांच्या वेळा प्रमाणे येतात ताच्या पर्यंत अध्यात्मेस वयता मागीर आतां आमकां इतलीच वर्सां म्हणून आसा न्ही आतां ना आतां जॉईन जावन मागीर दोतोन शिकोवंक 3rd स्टँडर्डाक पयलें आमी पुरा कुमगार काडितना आमी फर्स्ट स्टँडर्डांत आसल्या आतां पुरा थर्डांत वय नियरली 20-25 इयर्स हांवें ऑक्टोबरांत दोतोन शिकयलें हांव आनी म्हजे फ्रेंड फेल्सी टीचर आमी दोगांयनी दोतोन शिकोवनची कुमगाराची ते बरं लायक जातालें मात्र त्या कुमगारा दिसा बारी संभ्रम न्ही भुरगीं बैसर न्हेताना आनी पुरा तशें आमी दोगांयनी दोतोन शिकयलें 25 बरें जालें दोतोन शिकोवन बरें येतालें आनी हांवें म्हज्याच काणयो सांगच्यो भुरग्यांक ते कुशी तरी इस्कलान जाल्यार तशेंच म्हजो स्टुडंट ऑलविन पायस नीता सोनोरो तो ताणें केदाळे म्हणचे म्हजी बेस्ट टीचर तर कितली खुशी जाता पोर आनेकलें म्हणलें म्हाका ॲशेल डी सिल्वा टीचर तुवें सांगच्यो काणयो आनी पळय रियल जाताल्यो आमकां आमी बसोवचें आमी त्या भुरग्यांक सकयल बसोवचें आनी काणयो सांगच्यो काणयो सांगतना काय लागता तांकां व्हरचें हांवें ट्रिप्पा केल्ल्या बरी तीं येतात वचून ते एक फावटी भियोंक करतना थाप भुरगीं पुरा भियेतालीं एकदम आवाज करतना भुरगीं पुरा भियेतालीं तें विसरूं ना तेन्ना काणयो तूं तुज्या इमॅजिनरी वर्ल्डाक तशें तें बारी खुशी जाली तांकां ते म्हणालें परत मेळ्ळें म्हाका तें एक भुरग्याच्या जिवितांत एका टिचरीचो पात्र कितलो म्हत्व असो एका टिचरीन बरें जाल्यार ते भुरग्यांक एक मोगान शिकयल्यार ती भुरगीं मागीर मुशेर विसरनात म्हणून अशी तुमकां पळोवन तुमच्या लायफांतून इन्स्पिरेशन काडून तुमचे स्टुडंट काही म्हणजे टिचरां जाल्ली आसात गी गोत्ता गी तुमकां जाल्यार कोणा म्हाका आतां म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट ना तशें आतां तुमी एक सन्मानाचो विशय सांगलो म्हाका एक स्टुडंट घरा आपोवन सन्मानाक आपोवन गेलो म्हणून सांगून दुसरे कडेन काही म्हणजे सन्मान काही अशें मेळ्ळ्यात गी वा तशें काही म्हाका न्ही एक 2 गडे म्हाका हें केलें म्हाका नाका म्हूण सांगलें हांवें खंय म्हूण म्हाका आतां उडास येना एक 5-6 वर्सां पयलें मागीर दुसऱ्यांक येना दुसऱ्यांक येना तशें काण घेना तशें सांग दुसरे काले हॉबीज टीचर आतां म्हळ्यार रिटायर्ड लायफ तुमी कशें जिवन आसात रिटायर्ड लायफान कालें करना आसात रिटायर्ड जाल्या उपरांत आतां हांवें आरामार उठचें एक आतां घरा कोणी ना न्ही करेक्ट आतां हांव एकली आसतना ब्रेकफास्ट म्हणजे सिंपल रांदलें आमकां पावता 2-3 शीत आनी कर दवरचें मागीर रांदचें म्हाका वेरायटी आतां म्हज्या जावयांक थोडे वस्तू तांदळाच्यो बारीक लायक ताचे खातीर हांवें मस्त करचें पोळी पातोळ्यो पत्राडे ताका बारीक म्हजो जावय विवेक आपल्या ताका तशें विवेकी मागीर आनी एका धाकट्या सोनोरा प्रदीप ताकाय तशें घरचें मुटली बकऱ्यो तेंपराव लायक तेंपराव हांवें करचें मस्त करचें म्हाका एकल्याक न्ही वांटचें नेबरांक वांटचें रांदपान म्हाका मस्त इंट्रस्ट वेरायटी रांदता हांव म्हज्या भुरग्यांक म्हजे मासलेची कडी म्हळ्यार जालें नातवांक करेक्ट म्हजो नात विवेकाचो पुता ना तुजी मासली कडी कितली बरी जाता आमच्या मम्माक शिकय म्हणचे ताणें तशें नात्रांनी एक संतोषान म्हाका हे रांदून दी म्हणटाना हांव चिंता थोडे फावटी आमकां आवयांक म्हळ्यार कांय जातात आवयो भुरग्यांक एक 4 मार दिवंक की पुरो इल्लेशें जोर जावंक की पुरो पूण केन्ना नात्रां येतात गी तांचे ते बिहेवियर कंप्लिटली चेंज केले नात्रांनी काल इसरल्यारी ना म्हूण सांगिनात काय तशें बारी संतोषान तुमी जे येतात आनी म्हाका आनीक तुमचे ते खुशी जाल्लो गूण कालें गे म्हूण सांगल्यार तुमी म्हाका एक उदां सांगलें हांव रांदता आनी वांटता शेजाऱ्यांक म्हूण सांगून आमी खंयगी हांव हें चिंता इस्कलान शिकोवचें मात्र निज जिणेंत आमी करनी दाखयल्या ते हांवें म्हज्या भुरग्यांक हें सांगलें आनी क्लासींत हांवें सांगचें आमच्या घरा घडयल्लें सांगचें आसलें एक दीस म्हज्या बाबान हालवो हाडलो बॉम्बेत ताजमहल हालवा हांवें कालें गेलें सकाळांक वांटलो शेजारांक पुरा आमी त्या ह्या घरान आसल्या पयलींच्या घरा कालपानी आसल्या सकाळांक वांटलो लास्ट सांजेर म्हजी भुरगीं इस्कॉल येताना इल्लेशें आसा मम्मा आमकां काही दवर न्ही तुवें आनी एक गुडको आसा इतलो आसलो तांकां परत दिले रे म्हळ्यार हांवें मागीर नेक्स्ट डे पळयतना म्हजी काजन आयली बॉम्बेतून ती 2 बॉक्स हालवो हाडून आयला देखून हांवें सांगलें हाडे दिल्ल्यांत डबल मेळटा आमकां थंय हांवें भुरग्यांकय शिकयलां दोतोनीच्या क्लासींत आमी वांटून काणगेचे म्हजे बरी तान एकलो म्हूण चिंतीचे तशें आनी अनेक हातूंत आमी कांय शिकता गे म्हणून जाल्यार आतां आमी सांगता की तो एका जातीचो हांव एका जातीचे कित्याक म्हळ्यार आमच्या भारतांतलें वातावरण आतां एक जाती वयर एक जावचें तले आमी दिसता ते आमी मात्र बोरी उरली आमी बोरी न्ही म्हूण सांगून पूण हांगासर कालें जाता आमी शेजारान एकामेका वांटून कान गेल्या जवळ एक सर्वधर्म समन्वय म्हणून कालें आसा तो एकवोट कालें आसा तो आमी निज जियेता तशें जाल्ल्यान उरल्यांतून खाली इन्फ्लुयन्स आसल्यार आमकां कांय एक बाधक जायना म्हणल्यार ताले एक तुमी एक बरें चिंता आमच्या लोकांक तुमी दिला टिचर तशें एक सुबीत जिवीत टिचर तुमचें तशें हांव एका ल्हानसा वालाक पाटी येता हांगासर तुमी तुमच्या नवऱ्या तुमी सांगले 6 वर्सां आदी तुमचो नवरो अंतरता म्हूण सांगून सुमार एक 40 वर्सांचे आणखी चडाचे तुमचे काजरी जिवीत तांणी सरले उपरांत तुमचें एकसुरें जिवीत तांणी सरले उपरांत तुमी ती दूख कशी काण गेली त्या दुखींतल्यान तुमी कशें भायर आयल्यात इल्लेशें आमचें दूख म्हळ्यार
ताची भलायकी केदाळे ताका हरद्याम दूख येवचें आसली हांवें चिंतला हार्टाचें तेन्ना ताणें म्हणचें म्हजें हार्ट स्ट्रॉंग आसा हार्ट न्ही म्हाका कलंगी दुखता म्हणून मागीर उन कलंगी दवरचें ताणें इल्लेशें शेकचें आमी त्या वेळार म्हज्या दुयेंस आबुधाबी गेल्या 2019 आबुधाबी गेल्ल्या वेळार तें दू म्हणालें डॅडी कितें स्लो जाला डॅडी पयलींचें बरी ना बैलें जेवण म्हाका पॅक करनाडा आमी विकेंडाक भायर येतात न्ही ती 6:30 जेवंक बैलें पॅक करनाडा ये डॅडी तूं ये घरा खाले बसचें म्हणचें आसलें तुवें मागीर येतलो सकाळच केदाळे मुक्कार येतलो चेंज दिसतालें ताका दुयेक हांवें सांगलें आतां प्राय जावन येताना तशें तरें पुता म्हळें हांवें मागीर गांवाक येयला दुसऱ्या दिसा डॉक्टर सतीशराव म्हणून आसा खंय KMC हॉस्पिटलांत ताच्यान तो वखद ताका हर एक 6 म्हयन्या फाटीं फुल्ल ब्लड टेस्ट करन तो मेडिकल चॅकअप करीतलो थंय गेलो थंय वचून वखद आनी बरो हाडून आयलो मागीर ताका परत दूख सुरू जाली एक दीस हांव न्हिदून उठलो आनी हे दारवंत आसा पळय ताका वचून हरदें दामतालो दुखता म्हणून दिसलें काल जाता तुका या आस्पत्रेक म्हाका सोसूंक जायना काल्यान जाल्यार सोंसता तो सोसूंक जायना म्हणून लागलो मागीर हांवें नेबर मापलो आसलो हांव आनी तोच आसलें न्ही ताका आपयलें हांवें तो आयलो मागीर तो हार्ट म्हणून ताणें हार्टाची गुळी हाडिल्ली मागीर बरें ताका उबें रावंक जायना मागीर हांवें आनी ताणें मेळून ताका वस्तूर घालें आनी ही म्हजी धू जावं खंय गेल्ली पार्काक कोणा मागीर तांकां फोन केलें डॅडी हुशार ना तुमी सीदा KMC या म्हणून मागीर KMC गेलें तो म्हणून लागलो हांवें हे जेगेन मापलो हांवें सांगलें नाका हांव तूं व्हरता म्हणून हांव ड्रायव्ह करता जाल्यार ना हांव ताका आपोवन व्हरून गेली थंय पावून ताका एमर्जन्सीक एडमीट केलें आनी ताणें काफा भरलें म्हळें एक्सरे काण काफा भरलें फाल्यां इंजेक्ट काफा काडया म्हळें मागीर एडमीट केलें मागीर हांव घरा येवन परत्यान ताचें वस्तूर कालें बरो आसा व्हरून गेली मागीर एडमीट जावन दुसरे दिसा परत्यान स्कॅन केलें 2-3 दिसांनी ते दाळ म्हजो पूत धाकटो हांव एकली म्हणून धाकटो पूत आयलो बँगलोरतावन मागीर हुशार जालो डॉक्टरान डिस्चार्ज दिलें डॉक्टर येवन डिस्चार्ज म्हणून गेला मात परत्यान सुरू जाली दूख परत्यान CT स्कॅन केलें तर रिपोर्ट 24 hours येयचे रिपोर्ट आयलो डॉक्टर येवन म्हणून लागलो कॅन्सर म्हणून लंग्स कॅन्सर तो स्मोक आनी करनातलो कशें आयलें गुत्तून आमकां मागीर हांवें म्हळें लंग्स कॅन्सर गे एक लंग्स आसून वाचतात न्ही दोनांय ती स्प्रेड जाला म्हणून लागलो देखून दोनी कांड म्हजे लंग्स घालयत घे म्हण हांवें डॉक्टरा कडेन एक लंग म्हाका दवरून एक लंग ताका घालयत की जायना म्हणून लागलो हांगा मुसोर आयला म्हणून लागलो कांय करूंक जायना म्हणून लागलो मागीर काळगाचें देवाच्या हातान येलें आनी ट्रिटमेंट सुरू केलें ताका किमो दिली 8 किमो दिले हप्त्याक वचूंक आसलें आमकां हॉस्पिटलाक डे केरांत MIO हॉस्पिटल आसा न्ही ऑन्कोलॉजी थिंग गेल्या जालें मागीर आमी हॉस्पिटल चेंज केली थंय इल्लें आमकां कश्ट पडलें पयशांच्या विशयान मागीर थंग धाडिल्लें इल्लेशें चीप म्हणून थंय गेलां तें डॉक्टर निशिता शेट्टीन 9 months दिलें म्हाका बरें 9 monthsनी चड जालें ताचें म्हजी वळखी कळनातली वळख कळटाली नांव येनातलें म्हजें तुजें नांव कालें म्हणटालो म्हजे कडेन तो लास्टाक ताका नांव येनातलें भुरग्यांचें नांव येनातलीं लास्ट तशें जालें बरें खातालो जेवतालो म्हजें जेवण म्हणल्यार इतलें तो लायक करतलो की हॉटेलांत नाका म्हाका तूं रांद म्हणचें आसलें मागीर जेवंक जायनातलें ताका 4 चपात्यो कोणचेडे काल चपाती खातालो 15 किलो डावन जालो एक्सरसायज सदांय करतलो रनिंग करतलो हांगात पुरा करतलो 90 वर्सां म्हणून म्हाका 100 वर्सां आसा जें म्हणटालो हांवें सांगलें 100 वर्सां तूं आसलें हांव आसना न्ही म्हणचें आसलें ताका हांवें मागीर त्या वेळार ऑगस्ट 25 सरलो तो ताच्या 4-5 दिसां पयलें हांव हुशार ना जाली म्हाका ताप कोंकणी जावन म्हाका ताका पळोवंकूच जावना मागीर पूत आयलो बँगलोरतान पूत आयलो मागीर ताका आवे मरियांत म्हाका पळोवंक जायना हांगा आवे मरियाक व्हरून दवरलें आवे मरियांत लास्ट डॉक्टर आशिना म्हाका धाटू म्हजो आपूण व्हरून गेलो म्हाका ट्रिटमेंटाक मागीर थंय शीद आमी थंय गेल्या आवे मरियाक सोनवार त्या दिसा म्हाका घरा आपूण व्हरनाय गी म्हणून लागलो तूं बरो जा मागीर व्हरता घरा म्हळें मागीर दुसऱ्या सकाळीं कॉल येयलें तांचें जालें म्हूण सांगून मागीर म्हजी धूव अशें हॉलिडेजान USA गेल्ली ती येता म्हणसर मॉर्गान दवरलें जालें मागीर आखेर थोडो तेंप म्हाका एकसूर पूण जालें पूण धैर्यान रावाचें न्ही खाली आमी फेस करूंकूच आसा आमच्या जिणेंत खाली येता मागीर म्हजें विवेकाचें व्हडलें धूव हांगा 6 म्हयने रावलें म्हणजे सांगता
तशें दीस वेता वेता पाशार जालें पूण आतांय म्हाका उडास येताना बेजार जाता खालें करचें 43 वर्सांचे सांगात पण तितल्या सुलाभ भायर विसराना पूण टिचर तुमी ते एक धैर्य काणून त्यांनी माण दिसा मुशेर जाल्यार तांचे चाकरेक तांकां तो दिल्लो मोग खंडीत जावन आतां तो कांय सरकारता तुमचे खातीर मागोवन धाडटा आसतलो सगळी जिणी तुमच्या एका उक्त्या बुका बरी आज आमच्या विक्षका मुखार तुमी दवरल्या अशें म्हणटा आसतना तुमकां हांव सर्व बरें मागता मुखली तुमची जिणी तुमकां देव संतोषान भलायके बरी ते जिणी तुमच्या भुरग्यां सांगा नातें सांगा जिवोवचे बाग फावो करून दी म्हण मागता तर टिचर आता निमाणे सेगमेंट स्पेशल क्लास एक वेळ जालो तुमचे स्पेशल क्लास करूंक सगळे राखून आसात या गिडीचे जायत या ह्या म्हज्या स्पेशल क्लासीक तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणटा हांव एक टिचर जावन तुमच्या मुखार 2 उतरां उलयतां हांव टिचर जाल्ली भुरग्यांच्या मोगान भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें ह्या भुरग्यांक तिद्दून तांची सुकी समजून काण घेवन त्या प्रमाणे चलोवचें एका टिचराचें काम एका टिचराक हें काम जाल्यार त्या भुरग्यांच्या आवय बापायक आनी एक काम आसा आतांच्या काळार हांवें पळयलां भुरग्यांक सखट शिकोवंक घालतात कराटे डान्स क्लास म्युजीक स्विमींग ट्युशन क्रिकेट फुटबॉल हें सगळें करूंक भुरग्यांक साध्य ना खंयची 1 या 2 मात तांणी शिकयत आमी तांकां फोर्स केल्यार जायना भुरगीं फेटअप जातात मागीर तीं फाटीं उरतात खंयच्यान तीं हुशार आसात तें आमी समजून काणगेचें आनी त्या प्रमाणे त्या भुरग्यांक आमी मोगान तिद्दून मुखार हाडिचें इवन टिचरांय तशें इस्कॉलांत भुरगीं फाटीं आसात म्हणून हुशार आसल्या भुरग्यांकच आमी मोन दिवचें न्ही फाटीं आसल्या भुरग्यांक पयलें मागीर हुशार आसलीं कशीं शिकतात फाटीं आसलीं शिकोवंक तांकां कोण दिनात आमी शिकयचें आमचीं भुरगीं तीं तूं आज तुज्या भुरग्यांक फाटीं आसल्या भुरग्यांक तूं मोग दिवन शिकयची जाल्यार तूं मोग दिला तीं खंडी जावन शिकतात तांकां जाय मोगान आसल्यार तांकां बरें करून रिकता आमी शिकयलें आनी शिकोवंक आतां प्राय जाली म्हाका कांय शिकोवंक जायना आनी हांव मुल्यांत घरांत तशें आमी रिटायर्ड जाल्यार न्ही चिंचें न्ही शिकोवंक प्राय ना म्हजें उदाहरण दिवचें जाल्यार म्हाका 50 आनी 5 वर्सां जाताना हांव कार ड्रायव्हिंग शिकली सगळ्यांक अजाप जालें म्हजो न्हवरो म्हाका मस्त सपोर्ट करतालो शीक 2 व्हिलर नाका 4 व्हिलर शीक म्हणून आमी सांगलें आमकां कार ना हांवें काल शिकचें म्हणून मागीर आमी कार काण गेले शिकली एक पटें एक्सिडेंटूय जाल्लें जाल्यार हांवें धैर्य साणूं ना नव्यान कार आमच्या दोऱ्याक लागलें फाटीं व्हरतना पूण हांवें धैर्य साणूंक ना मागीर एक पटी गव्हर्मेंट कॉलेजी कडेन पाटल्यान येवन बसान आपटिलें जाल्यार हांव धैर्य साणूं ना त्या वेळार म्हजे स्टुडंट आसले ते म्हाका हेल्प करूंक देखून एक टिचर जावन तुमकां सगळ्यांक तुमच्या हाताखाल आसल्या भुरग्यांक आनी तुमकांय हांव एक सल्ला दिवंक अपेक्षितां तुमच्या हातान आसल्या भुरग्यांक भरपूर मोग दिया तांकां कितें गरजेचें आसा तें दिया मर्जेचें दिनाका आतांच्या काळार हांवें पळयलां हर एका घरा मोबायल जेवताना मोबायल न्हिदताना मोबायल न्हाताना मोबायल टॉयलेटाक येताना मोबायल नो तें दिनाकात ताच्या बदला तुमी उलया तांचे कडेन घरा भितर कोणी आयलीं मोबायलां पुरा काण दवरा सांगाता बसून उलया थोड्यांच्या घरा गेल्यार सगळ्या मोबायलार आसतात आमी गेलीं ओगे बसाचें कोणी प्रायवंत आसल्यार ती मात उलयतात तशें करिनाकात मोबायल एक वैरी म्हूण येता आमकां देखून मोबायल आतां पयस रावा सैरींक कोणी आयिल्ल्या वेळार मोबायल पयस दवरा सगळ्यांक त्या मोबायलाक स्विच ऑफ करून दवरा एक दीस हांव म्हज्या दुयेच्या घरा गेल्ली आमकां थंय पार्टी आसली दुयेच म्हज्या नातीन कालें म्हळें सगळ्यांची मोबायल म्हजे कडेन दिया म्हळें सगळ्यांनी दिली मोबायलां पुरो पार्टी जाल्या उपरांत मोबायल आमची आमकां दिली कितलें बरें म्हळें तशेंच आमी वडिलां प्राय जाल्या म्हणून बसचें न्ही आमकां कितें करूंक जाता तें आमी करीचें खंय वचूंक जाता तें आमी तो अवकाश आमी घडशीचें थोडे फावटी म्हाका तांकां ना म्हणून आमी बसचें न्ही खंय आपयतात भुरग्यांक खंय आपयतात तें वसाचें एक तो मेळचो नेक्स्ट इयर आमकां मेळटा की ना हे अवकाश गुर्तुना न्ही देखून तुमच्या लागीं हांव विनंती करता तुमच्या भुरग्यांक सांबाळा भरपूर मोग दिया गरजेचें दिया मर्जेचें बिलकुल दिनाकात अशें हो अवकाश करनिल्ल्या दायज वर्ल्डाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करतां देव बरें करूं
आपल्या 50 आणि 5 वर्षांच्या प्रायर ड्रायव्हिंग सुरू केलें तरी 2-3 फुटे ॲक्सिडेंट जालें तरी आपूण ड्रायव्ह करचे बंद करचे ना म्हणल्यार हटान ड्रायव्हिंग शिकली मात्र न्ही आता या प्रायर ती कीबोर्ड शिकल्या आणि स्विमींग करूंक शिकल्या म्हणून सांगून तिने म्हजे कडेन सांगलें तर असले एका टिचरीचे जिवी जे तुमकां खंडीत जावन आज प्रेरण जाला म्हणलें म्हाका गोत्त आसा देखून ह्या खातीर तुमकां आयचो एपिसोड खंडीत जावन बरो लागतलो म्हणली म्हजी अभिप्राय तर तुमकां हो पसंत जालो सगळ्या लागीं शेअर करा तशेंच तुमच्या शेजारा तुमच्या कुटुंबात कोणी टिचरां आसात आनी तांची काणी तुमच्या मुखार आमी हाडन तुमच्या जिणेक एक प्रेरण जायजें म्हणून सांगून तुमकां बघतात जाल्यार स्क्रीनर दिसच्या ह्या नंबराक तांचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आमकां तुमी धाडशात जाल्यार तांची काणी तुमच्या मुखार आमी खंडीत जावन हाडणे तेल्या तर येवच्या हप्त्यांत परत एका मास्टर वट्टक वा टिचर वट्टक तुमच्या सांगात हांव आसतली तवळ पर्यंत पळोवन रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 समेस्तांक देव बरें करूं.